ह्या फेस्टिवलाचो एम जे फिशरीज डिपार्टमेंट जे आहा न्ही फिशींग इंडस्ट्री जावपाक जाय. हे फिशरीज म्हटल्या उपरांत मल्टिपल फायदे आहा. एक तुझे सेल्फ बिझनेस करूंक जाता, एक तूं इंडस्ट्रियलिस्ट जावंक शकता, एक ट्रेडिशनल बिझनेस आहा. आयज आमी आदी पासून कितें पळयताले की ट्रेडिशनल फिशींग जे आहा, नॅचरल रिसोर्स फिशींग आहा तेजेरूच लक्ष जातालें. आयज सेंट्रल गव्हर्मेंट, गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान कितशे स्किमी काडल्या, कितकीशी सिस्टमी आहा. म्हणजे नुस्तें तयार करप, नुस्तें लोकां पर्यंत पावप, किंवा ते फूड प्रोसेसिंग करप, किंवा ते एक्सपोर्ट करप, त्याच्या बरोबर सी वीड्स तयार करप, हे कितकेशे फिशरी डिपार्टमेंट अंडर करूंक जाता. आनी हो एक मेजर अर्निंग सिस्टम आहा. हो एखादो एज्युकेटेड जो शिकलेलो ज्ञान घेतलेलो आहा जाल्यार आतांच्या टॅक्नॉलॉजीन हो कितक्या प्रमाणात वयर वचूंक शकता. पूण हें ज्ञान दिवपा खातीर तेज्या बरोबर आमी हें करपा खातीर वर्कशॉपां दवरूंक जाय. तेजे खातीर आमी इंटरॅक्टींग ते स्टुडंटाक PhD ते करूंक जाता. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान हेंवूय तयार केलां की फुडल्या वर्सा कशे परिस्थितीन मरीन फिशरीज कॉलेज जावपाक जाय. प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट जाता. सो आमकां जाय की आमचे शिकलेले भुरगे, जो मोठ्यांचो मोठो प्रश्न अनएम्प्लॉयमेंट आहा तो ह्या माध्यमांत सोडून आपूण एम्प्लॉयड जावपाक न्हू जाल्यार तेणेन जॉब क्रिएट करपाक सोदपाक जाय. आनी हें केलें जायत जाल्यार आतांचे आमचे यंग पिढी जे MSc PhD करता ह्या भुरग्यांनी हें लक्ष घेतलें जाय जाल्यार बसल्या थंय बऱ्यापैकी स्टार्टअप करूंक येतलो. जे सरकाराचे सगळे हे आहा उद्योग हे आहा सिस्टम आहा त्यो विश्वकर्मा आसूं किंवा आमचे स्वयंपूर्ण माध्यमांतून स्वयंपीठ मित्राचे माध्यम आसूं, आमचे सगळे आमी मार्गदर्शन करता, सवलती दिता आनी ताका एक्सपोजर दिवपाची आमची तयारी.